नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हेडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आज म्हजे बरोबर अशे गेस्ट आसात, म्हाका दिसता अख्खे गोंयान आज तांकां आयकुपाची गरज आसा. गोंयांतले दोन ज्येश्ठ सुटके झुजारी आनी जांकां दिसता वयाच्या 90 भितर की सत्याग्रह करचो म्हणून. आनी सत्याग्रह करचो आनी तो अशा गजाली खातीर करचो की ज्या गोंया खातीर ते झगडिल्ले ते गोंय आज तांकां दिसना. म्हजे बरोबर आसात पयलीं नागेश बाब करमली, स्वागत, आनी गुरुनाथ बाब केळेकर, स्वागत. गुरुनाथ बाब, दोगी जाणांनी सामके पयलीं तुमी दियात, मागीर नागेश बाबाक उलोवनी. पण सत्याग्रह कित्याक आतां आनीक आज अशी गरज कित्याक दिसली की आझाद मैदानाचेर वचून वता भितर अर्द आदेश काडचो आनीक गोंयाक ज्या इशूंनी आज त्रास केला ते इशू लोकां मुखार हाडचे कित्याक? सत्याग्रह म्हणटा तो ताका वेळ लागना. तुका जेन्ना दिसता आपणाक सत्य होलमलें म्हणून तुवें आवाज काडपाक जाय. तशें पळोवपाक गेल्यार आयुश्यभर आमी सत्याग्रहच केला अशें म्हणपाक जाता. पूण हो सत्याग्रह आज कित्याक करीनसो दिसलो हाजें फाटलें कारण आसा. तें कारण म्हणजे हाज्या फाटल्यान काका साहेब कालेलकर आसा. काका साहेब कालेलकर तुका खबर आहा शांतीनिकेतनान प्रोफेसर आशिल्ले. गांधीजी जेन्ना आयले आपल्या लोकांक घेवन 10-12 लोकांक घेवन तेन्ना ते तांकां खंय तोवटे ऑपरेशन जालो ते शांतीनिकेतनान गेले. थंय तांची वळख पटली. गांधीजी थंय 7-8 दीस रावले आनी गांधीजीक दिसलें की आपल्याक आफ्रिकेंतल्यान आयिल्ले आपल्याक मनीस जाय तातलो हो एक म्हणून. आनी तांकांय दिसलें आपणें गांधीजी बरोबर रावचें म्हणून. ते संस्कृती, भाशा, साहित्य हाचे सामके मोठ्यांतले मोठे भाश्यकार कळ्ळें. म्हणून गांधीजीक टायम नासतालो म्हणून कन्सल्टंट म्हणून तांकां ते जेलांत व्हरताले. ह्या काका साहेबा कडेन आमचो रवींद्र केळेकार 4 वर्सां रावलो, चंद्रकांत केणी 4 वर्सां रावलो. आनी तांकां गोंयची बाकी बाब बी सगळे वळखीचे. आनी ते गोंयकारांक सदांच सुसंस्कृत आनी पुरुशार्थी म्हणटाले. सुसंस्कृत बरो हांव ताका थोडोसो पुर्तुगेज हें दीन की ते लोक जे आशिल्ले डिसेन्सी कपडे घालप बी ताका लागून आमगेली वागपान दिल्ली वेगळी. आमकां हो गोंयकार म्हूण रोखडें कळटा. बेळगांवां जर तूं मारगांवयल्यान वयशी हो गोंयकार म्हूण रोखडें कळटा. हो सुसंस्कृतपणा बिहेवियराक आनी तुगेलें सुसंस्कृत आनी पुरुशार्थी. गोंयकारांक ते पुरुशार्थी म्हणटाले. हांव खूब विचार करता पूण ताणें दाखयलो पुरुशार्थ. स्वातंत्र्य संग्राम गोंयकारांनी गांधी नासतना केलो. जवाहरलाल नेहरू इंडिविज्युअल एडवायस दिवपी नाशिल्ले. गांधी इंडिविज्युअल एडवायस दिताले. गोंयकारांनी एरो व्हरलो, तातूंत कितले मेले आनी कितले आनी इतलीं वर्सां सत्याग्रहच केलो तो. मुख्य म्हणजे सद्या हिंसा आशिल्ली तातूंत पूण सत्याग्रहच केलो. ह्या काका साहेबांनी गोंयांक पुण्यभुमी म्हळें. गोंयांक पुण्यभुमी म्हळें म्हणजे गांधीजीन गोंयांक पुण्यभुमी म्हळां. तेन्ना तुमकां कसलो अधिकार? हांव ह्या सरकाराक म्हणना, हांव परत सांगता ह्या फाटले सरकार हातूंत हो ह्या सरकार आहा की आज गोंयांक पुण्यभुमी म्हणूंक शकता काय कितें? ओके, आमी ह्या प्रश्नाचेर येवया. नागेश बाब, तुमी सांगात सत्याग्रह करचो असो कित्याक दिसलें? न्ही, सत्याग्रह करपाचें ते बी ह्या वयाचेर आनीक दिसता की वचचें त्या आझाद मैदानाचेर बसचें, तळटळत वता भितर तो आदेश काडचो कित्याक? सांगता की कांय स्वप्नां आशिल्लीं गोंयची. गोंय स्वतंत्र जातरीच गोंयची जे पळय आयडेंटिटी आहा ती घेवन आमी फुडें वतले म्हणून. अर्थात हे सगळ्यांचो विचार न्ही हो, पूण आमचो विचार. आनी तेपणे आमी गोंय घडयतले म्हणून. पूण म्हाका हांव निराश जावना, आतांय निराश जावना, अजुनूय म्हाका हांव आशावादी. पूण आमकां जे गेल्ल्या 50-52 वर्सांत जें कितें पळयता आमी तें खंयचीय सरकार आसूं कोण हांव ज्या मार्गान वचपाचें त्या मार्गान आमी केन्नाच गेले नात. सदांच आमी वांकडी वाट. समजलो तुका? आमकां कितें दिता केंद्र सरकार नाका, आमकां हांगा खंय तरी व्हरून घालात दुसरे कडेन अशें. आनी नेहरूक म्हणचें पडलें मागीर अजीब है गोवा के लोक. ही परिस्थिती समजलो तुका? ही अजीब है गोवा के लोक ताणें म्हळें पूण आमकांय तें सगळ्यांक लागता. आनी ह्या खातीर गोंयचें जे एकंदर सामाजीक आर्थीक सोडून दी आनी पॉलिटिकल हांगा हो विशय घेना कारण पॉलिटिक्स हो वेगळो विशय. पूण गोंयचे सामाजीक आनी सांस्कृतीक
ह्यो ज्यो दोन गजाली आहा ह्यो खूब म्हत्वाच्यो गोंय घडोवपाचे बाबतींत हाचेर कोणेंच केन्ना जाय तितलें लक्ष दिलें ना. आमी जे कोंकणीचे चळवळींत आशिल्ले तांणी ह्या गोश्टीचेर पूर्ण लक्ष दिवन भाशीक, सांस्कृतीक आनी सामाजीक वावर केलो. आनी त्या खातीर सगळो इतिहास हांव सांगू वचना, लोकांक खबर आहा, वावर केलो. आनी त्या खातीर जें गोंय गोंयच न्हय, जी कोंकणी भासूच न्हय, अशे तरेन जे कोण निगेटीव जे सगळें आमकां गोंयच्या स्वातंत्र्या नंतर आयकूं येतालें तें ल्हार आमी मुळा साकून पडतिले. आमी म्हणजे जांकां गोंयचो अभिमान आसा, गोंयची अस्मितायेची जाणीव अशा लोकांनी आनी ताजो मुख्य आदार कोंकणी. हें तुमकां सांगता, कोणेंच नाकारपाची गरज ना. तातूंत कोणेंच कोणाक अपमान ना आनी कोणाक वडवीकय ना, पूण अभिमान आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी गोंय पळयलें, गोंयचें घटक राज्य जालें, गोंयची राजभास जाली कोंकणी, आनीक गोंयचें राज्य, घटक राज्य, आनी दुसरी कितें म्हळ्यार सगळे तरेची ज्यो कितें आमची मागणी आशिल्ल्यो त्यो केल्यो. पूण हें सगळें जावन लेगीत जी आयडेंटिटी आमी आमचे मुखार दवरून गोंय फुडें व्हरपाचें तें जायना. कित्याक जायना? कारण जे आमकां लोक मेळ्ळ्यात, जांच्या हातांत सगळी घटी आहा, तांकां ह्या गजालींचो विचारूच करूंक येना. विचार करपा येना काय हो विचार करून फायदो ना ना, अशें विचार दिसता? करपा येना तांकां. विचार करपा येना काय फायदो ना अशें दिसता विचार करून? तांच्यानी ती दृश्टीच ना. कारण ते फायदो असल्यार विचार करतात. म्हणजे हाजो अर्थ असतालो की तांकां फायदो ना म्हणटा करना, म्हणजे ते फक्त ते फायद्याचे नदरेन पळयतात. आमी फायद्याचे नदरेन पळोवं ना कांय, आमकां कसलो फायदो मेळूं ना. तुमकां गोंयचे नदरेन पळोवपाक आमी गोंयच्या हिताच्या नदरेन पळयता. गोंय हे देश राज्य, ह्या देश राज्यांत आमी गोंय स्वतंत्र जाता तेन्ना 6 लाख लोक आशिल्ले. आज 15 काय 16 लाखाचेर पावल्यात. हातूंत गोंयकार कितले आनी भायले कितले आतां फुडलो सेन्सस आमकां सांगतलो तुका. हांवें आयकून घ्या इतलेंच. म्हणटकीच आतां प्रश्न उरलो तो असो की आमी गोंयचे कितें करूं सोदतात? राजभास केली ती चालीक लागना. राज्य आमकां मेळ्ळें, आमकां राज्याचो हुस्कोच ना. त्या राज्याचे आमी भयो केल्यो. तुमकां खबर आहा फाटीं मदीं एक वेळार जी राज्य सरकारां आयलीं त्या सरकारांनी फक्त सत्ता सांबाळपाचें काम केलें, ताजे फुडें राज्य सांबाळपाचें काम केलें ना. आतां दुसरी राज्यां पळोवया. शेजारचें कर्नाटक आसा, केरळ आसा, तमीळ. ह्या राज्यांचो तुमी धडो घेयात. ह्या राज्यांत जर तूं गेलो तांची संस्कृती, भास, समाज हाका पयलें स्थान आसा. हाजो पयलो विचार जाता. गोंयांत उरफाटें हाजो विचार जायना. विचार जाता तो कसो, पयशे चड कशे हाडचे, ट्युरिजम आहा तो, ट्युरिजम जो आहा तो कितलो वृच्छंकल करून लोकांक बुलोवचे, हें सगळें चल्लां. म्हणून हें सगळें जें आहा तें गोंयच्या अस्मितायेचो भाग न्हय. हांव हाजे विरुद्ध आसा. एक म्हाका सांगात गुरुनाथ, तुमी म्हळें की काकासाहेब कालेलकरान पुण्यभुमी म्हणिल्ली. पुण्यभुमी आज तुमकां दिसता की गोंय पुण्यभुमी उरली ना म्हणून हो सत्याग्रह करपाची गरज उप्रासल्या. पुण्यभुमी जर उरली ना जाल्यार पापभुमी जाल्या काय कितें? पयलो प्रश्न. आनी जर जाल्या जाल्यार हातूंतली एक टॉप 3 पाप खंयची अशी दिसता? पापभुमी जाल्या. आनी टॉप 3 पाप खंयची? हाजेर आमचे कडेन उपाय ना, हें पयलीं सांगता हांव तुका. हो निराशावाद जालो. निराशावाद न्ही, आशावादी आसा. निराशावाद उपाय ना, हो निराशावाद जाला. निराशावाद ही वास्तविक न्ही आसा ते. पण आमी पूण जे तुम्ही म्हळें की मुळात सकट हे ल्हार आमी परतिले. हायलायट जावचे, लोक हाजेर विचार करिना. लोकांनी हें आमी जें करता तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आहात अनिश्ट गोश्टी. नागेश बाब, पण जी तुम्ही म्हळें की आमी ल्हार हे मुळात सकट परतिले म्हणून, ते परतुवपाची जी धमक आसा ती आज परत आमचे भितर आसा काय कितें? काय निराशावाद? आतां आमी तें केलें, आमचें आतां वय जाल्लें आसा. समजलो तुका? आमी आतां फुडले पिळगे भितर आतां नवे पिळगेन तें करूं जाय. ओके, गुन्हा जावया. गोंय म्हळ्यार कितें? हांव दोन तुका उदाहरणां दिता. गोंय म्हळ्यार भाड्यार. मडगांवां भाड्यारां जीं व्हरतात तांचे कडल्यान सचोवटी शिकची. एक दीस काम केलें, हांवें 500 रुपया दिले. दुसरे दिसा तें येता सकाळीं आनी बाबा तुवें पळय 2000 रुपया दिले आतां म्हणून तें सांगता. सगळे मडगांवकार जाण भाड्याल म्हणटा ती. म्हणून हांवें सांगलें की भाड्यालाचो पुतळो मडगांवांत प्रवेशद्वाराचेर लायात म्हणून. एक सिंबॉलीक पायलट घे, 50-60 वर्सां आज पायलट
मोटरसायकल भाडे एक दीस ताणें अतिप्रसंग केला अशें तुका दिसना बाळांकडे एक दीस आनी एक दीस एक्सिडेंट केला अशें दिसना हे मूळ गोंयकार ही मुरल्यां तांच्या आंगांत रुजल्यां आनी ही आमचे कडेन आशिल्लीं आमचे कडेन वेगळ्या प्रकारान ती व्यक्त जाताली तूं घरांत आयलो तुका च्या दिलो कितें दार सदांच फुडलें दार बंद करपाचें ना उक्तें आतां कालानुसार कांय बदल जाल्यात ती गजाल वेगळी पूण तुवें सांगलें आपल्याक 3 दीन तुका हांव स दितां काजिनो म्हणटा तो इतलो भयंकर सामको आमकां भुरगेपणांत सांगताले काजिनो म्हाका व्हा म्हणून आनी आमच्या आंगार कांटो येतालो अशें कितें तर तें वायट म्हणून आतां तो सांगड जाला सांगड मांडवीत सांगड जाल्ले भशेन आनी लोक फोटो मारतात एकदम बरें म्हणून लज दिसपा सारकी गजाल नंबर 1 तुम्ही कॅसिनो म्हणटात एक म्हणटा. नंबर 2 दुसरो मटका घे अथवा कितें म्हळ्यार जुगार जुगार हो कासिनो हो जुगार जालो म्हणतो न्ही भायरूय जुगार आसा न्ही प्रॉस्टिट्यूशन आमचो लोकमत सारकेलो पेपर जो आहा ताणें डिटेल्स दिल्यात सामके ड्रग्स तिसरो घे कितें सोरो घे सोरो जो आहा तो गोंयांत परंपरेन आयला आनी पयलीं म्हणटाले कितें की सोरो गोंयचो पिवपी जो आहा तो मार्गार पडिल्लो दिसना म्हणून आज 5 प्रवेशद्वार आहात पयलें घर दिसता तें सोऱ्याचें भायल्या लोकांक सोरो सप्लाय करपी आमी जाल्यात कळ्ळें आनी मागीर अपघात घे अपघात जे आसात तो मागीर वयली एक तत्व गिन्यान जावन गेलो तो म्हणटा सरकार जो आहा ते सरकारान तकलेन आयलेल्या सुर्याक पश्चिमे कडेन वयर काडून जाता म्हणून इच्छाशक्ती जबरदस्त पावर म्हणून आनी एक विशय उरलो ताकाच जोडटात मागीर तोच उलयतलो आनी एक उरलो ह्या सगळ्यो गोश्टी सांगल्यात त्यो मटको जुगार हें तें एक उरलो तो किनारी भागांत जंय ट्युरिस्ट वतात पर्यटक वतात त्या भागांत वाडिल्लो वेश्या वेवसाय चांगले प्रॉस्टिट्यूशनय म्हणटा वेश्या वेवसाय हें कितें शेवटी आमी कितें हांगा वेश्या वेवसाय बिवसाय हाजी जेन्ना विशय येता तेन्ना आमी थायलंडाचें नांव घेतात म्हाका आतां दिसता थायलंडाक वचपाची गरज ना गोंयांतूच सगळें मेळटा पण म्हाका एक गजाल सांगात गुरुनाथ बाब हांव मुद्दम हो प्रश्न कित्याक विचारता कारण तुमी सामके टॉप 6 अशी 5 लिस्ट आउट केली ही पापां आनी ह्या पापां भितर सद्याक गोंय बरबटला आनी सरकार पुरस्कार करता सामको सरकार नेटान ताजे विरुद्ध वावरना पूण एक गजाल आसा की हाजी फाटल्यान आमचें सांस्कृतीक अधपतन आसा वैचारीक अधपतन आसा काय आर्थीक अधपतन आसा तुमी खंयची गजालीक हांव नागेश बाबा म्हळ्यार वच्चे पयलीं विचारता की हांचें मूळ कितें ही सगळीं पापां फक्त तुमी म्हणटा तशें ती फाफशिल्लीं नात तर तांचो पुरस्कार करपा मेरेन आमची मजल जी गेल्या आनी इतली सगळें जावन सुद्दां एक बारीक इच्छाशक्त ना की तांचेर आळाबंद हाडपाची हाजी फाटल्यान कितें आमचें सांस्कृतीक अधपतन वैचारीक अधपतन राजकीय अधपतन काय आर्थीक अधपतन पुर्तुगेजा वेळाचेर हांगा जायते लोक आशिल्ले अमूक धर्माचे म्हणना हांव कळ्ळें की जांकां पुर्तुगेज गेलो नाका आशिल्लो म्हण तुका आमची फकाणां मारताले ते पुर्तुगेजा वेळ आनी पांडुरंग मुळगांवकार गोपाळ कामत पांडुरंग शिरोडकार मारुतीस येदे व्हडले टॉप सामके लिडर कॅरेक्टरान सामके कळ्ळें तांकां आपटिले पांडुरंग मुळगांवकाराक पुरुषोत्तम काकोडकाराचेर म्हण तूं टिका जाताली गरजे शिवाय टिका जाताली टिका जाताली गरजे शिवाय पूण पांडुरंग मुळगांवकार जो आसा ताका कुशीन काडलो नागेश बाब पण एक गजाल सांगात अधपतन कसलें राजकीय अधपतन वैचारीक अधपतन सांस्कृतीक अधपतन काय सामाजीक अधपतन मूळ कारण कितें मूळ सांगता राजकीय अधपतन आसाच तें आज न्ही तें गोंय स्वतंत्र जालें तेन्नासून चालू आसा हांव तें कोणाची नांवां घेना आमी कांय लोकांक आमी गोंयचे भाग्य विधाते बिधाते म्हणटात हांव हें कांय मानूं ना गोंयचो भाग्य विधातो वजून येवना तो येवंक जाय गोंयचो कोणूच भाग्य विधातो ना सगळ्यांनी भाग्य जमनी भरवण केलें भाऊय न्ही आनी जॅक सिकरी न्ही भाऊय न्ही आनी जॅक सिकरी न्ही भाऊय न्ही आनी जॅक सिकरी न्ही म्हणटा ना 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 जॅक सिकेचो हांव विचारूच करिना जॅक सिके तुमी नांव घेना म्हण हांवें नांव घेतलें तुमी नांव घेना म्हण हांवें नांव घेतलें आनी भाऊ बरो मनीस भाग्य विधातो न्ही म्हणटा तुमी
तो कितें काय म्हळ्यार भारतीय विधातो भाग्य विधातो पळय म्हणटा ह्या म्हाका मान्य ना विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू भाऊ ड्यू रिस्पेक्ट टू दयानंद बांदोडकार हांव ताका दयानंद बांदोडकारूच म्हणटा समजलें भाऊ कोण आनी साहेब कोणचो गोंयचो कोणूच मनीस साहेब जावंक शकना बाब जावंक जाय ताका साहेब केला महाराष्ट्रांनी आनी आमी तेच गिरयतात ते सोड तो बरो मनीस पूण राजकीय अधपतन म्हणटा तुमी सुरवाती सावन जायत आसा थंय सुद्दां जालो तें कारण तागेले पक्षान कसले लोक भितर हाडले ते अजुनूय आसात त्या लोकांनी कितें केलें ज्या लोकां कडेन एक झोपडी नाशिल्ली ते आज हॉटेलां आनी बंगले बांदून गिरेस्त जाले कशें जालें हें अशेंच लोकां हाडले न्ही पण मूळ कितें मूळ राजकीय अधपतन हय त्या राजकीय अधपतन मागीर त्या नंतर बाकीचे लोक आयले आनी कितें आयले आनी आतां कितें चल्लां आतां चल्लां तें महा अधपतन हांव चड उलयना हाजेर कारण कितें आमचो हे ना पण मूळ कित्याक खंयचे अधपतना भितर आसा सांस्कृतीक सामाजीक आर्थीक काय राजकीय आर्थीक सोड आर्थीक प्रश्न वेगळो आर्थीक अधपतन हा कारण कितें आनी तूं आर्थीक अधपतन अशें गोंयची इकॉनॉमी जी आहा ती तूं हय म्हण ना म्हण ही सगळी खाण धंद्याचेर आशिल्ली मॅक्झिमम आज 2 वर्सां जायत आयली ह्या सरकाराक उपाय सापडना खरें म्हळ्यार जेन्ना तें बंद पडलें तेन्ना 6 म्हयन्यां मदीं ह्या गोश्टीचो निकाल लागूंक जाय आशिल्लो आज 2 वर्सां प्रत्येक फावटी येता तेन्ना आमी हें करतले आमी तें करतले फाल्यां खंय जातलें कोणी परत तुम्ही म्हणटात की सगळीं अधपतनां एकामेका कडेन लिंक्ड आसात सगळीं मागीर सांस्कृतीक अधपतन म्हणजे कितें जें आमचें न्हय तें आमी घेवन मिरोवप हें सांस्कृतीक अधपतन स्वताचें जें आसा ताचो अभिमान बाळगोवप ना आनी मागीर खंयच्या भाशा आसा भाशा कितें आमचे सगळे लोक आहा ते मराठी म्हणटात इंग्लीश मारतात कोंकणी म्हणटात इंग्लीश मारतात कांय आमचे गोंयचे मंत्रिमंडळांत मंत्री आहा तांकां कोंकणी उलोवपाक लज दिसता हांव म्हणटा 50-52 वर्सां उपरांत तुमकां जर कोंकणी उलोवपाक दिसता तुमकां थंय रावपाचो अधिकार ना तूं कर्नाटकांत चल महाराष्ट्रांत चल खंय चल ते प्रत्येक कोणूय आसूं तो मनीस तो आपली भास आपली संस्कृती सांबाळ उमेदीन उलयता हांगा तें ना आमी सगळे इंटरनॅशनल लोक इंटरनॅशनल म्हणजे कितें नो वी आर गोईंग नो वेर आमी फोंडांत वतात म्हणजे अधपतन एक न्ही सगळे तरेची अधपतनां आसात आनी ते अधपतनांत आमी काठार उबे रावल्या सोंपेपणान म्हजे कोतान आर्थीक जें आहा जमिनी विकली की पयशे आनी जे सत्तेर गेले ते हे जे आहात मदले कोण जे आसात अधिकारी तांचे कडेन तांणी कोमनाणे करून जमीन घेवन त्या अचकीत कोट्याधीश जाले आनी हो एकूच धंदो आज मायनींग ना तो चलता वचत तो मनीस रियल इस्टेट म्हणटा आनी प्रत्यक्षान पळयल्यार एक आमदार ना जाचे कडेन कोटी रुपया ना म्हाका एक गजाल सांगात हांव मुद्दाम विचारता आसा सत्याग्रहा सारको जेन्ना आमी शब्द वापरतात तेन्ना गोंयच्या इतिहासांतलो तुमकां आज फाटीं पळयतना सगळ्यांत व्हडलो चुकिल्लो निर्णय खंयचो दिसता एक लिबरेशन ताजे उपरांत ओपिनियन पोल ताजे उपरांत राजभाशा आंदोलन ताजे उपरांत स्टेटहूड सो हे जर आमी 4 म्हत्वाचे टप्पे जर घेतले जाल्यार खंयचो टप्पो सगळ्यांत म्हत्वाचो पण आज फाटल्यान पळयतना ही महाअधपतनां पळयतकीर चुकीचो दिसता ते हे सगळे पळय पळय तूं महाटप्पे म्हणटा हे सगळे टप्पे आतां सगळे जमनीपणाक ह्या सगळ्या सत्ताधीशाच्या पांयामुळाक पडल्या ते तांकां कोणाक कांय पडिल्लें ना उलयतात बरें हांसस आरे पूण करतात कितें तुमी कांय करिनात ना ना आमी खडी सुरू करतले आमी हें सुरू करतले तें सुरू करतले आनी राजकीय विशय येता हांव तो टाळटा कित्याक सद्या आमचो भाग तरी आसून हांव ओडटा तुका त्या विशयाचेर तूं येदो वचोन टाळटा आनी हांव ओडटा तुका आमकां तुमी आनी तूं काय सांगता तूं आमकां बरी घाल नाका कारण आयकून म्हणटरीच म्हाका सगळे जबाबदार आसात आमी न्हय म्हणून आमकां अशें दिसता की आमी जे खंयच नात वी आर व्हेरी न्यूट्रल पिपल हांव खंयच्या राजकीय पक्षांत ना तोय ना आनीक पूण म्हाका म्हजी राजकीय फिलॉसॉफी आसा हय बरोबर ती आसची म्हाका म्हजी राजकीय फिलॉसॉफी आहा हांव लोहियाच्या विचारांतल्यान घडिल्लो मनीस म्हाका ती फिलॉसॉफी आहा समजलें म्हणटा हांव अशें चिंत्ता की आमी आमचें गोंयचें जें बेजीकपण जें मुळावेपण आहा तें समजून घेवन त्या पाणी गोंयची घडण करूंक जाय एक सांगात खंयचो टप्पो चुकलो असो दिसता ना कितें जालें आमचो स्वातंत्र्य संग्राम जो आसा ताजे फाटल्यान एज्युकेशन नाशिल्लें कारण पुर्तुगेजाचें डिक्टेटोरियल राज्य आशिल्लें आनी एकूच मनात हाका धांवडावपा जाय ताका लागून शिकिल्ले आनी शिकूंक नाशिल्ले पडल्यात कळ्ळें आनी कोणाकूच कल्पना ना
की लिबरेशन आतां इंडियान लिबरेशन स्वातंत्र्य मेळटकच काँग्रेस सत्तेर आयली. एक लक्षांत दवर, आमचो स्वातंत्र्य संग्राम हो सालाजाराच्या विरुद्ध आमी म्हणटात, पूण हो नेहरूक कंपेल करपाक आशिल्लो ताका जावणावपाक. सालाजार तसो वचपाचो नाशिल्लो कळ्ळें. आमकां जाय आशिल्लें नेहरून कोणाय भशेन हाका जावणावचो म्हणून. आनी ते म्हणटा 14 वर्सां लायलीं म्हणून. हांव तांकां म्हणटा आमी स्वातंत्र्य सैनीक जाले नेहरूक लागून म्हणून आनी लोहियाक लागून म्हणून. जर 1947 जर वल्लभभाई पटेलान, आतां तुमी वल्लभभाई पटेल व्हडलीं नांवां घेतात न्ही, फूक मारून जर पुर्तुगेजाक धांवडायलो, आमी नागेश आनी हांव स्वातंत्र्य सैनीक इतले जे जाले ते जावचे नाशिल्ले. आनी आमकां सांगपाक मेळचें नाशिल्लें. नेहरू आनी लोहिया परत परत सांगताले स्वातंत्र्य जें आसा ताका लडपाक जाय म्हणून, मार खावपाक जाय म्हणून, मरपाक जाय म्हणून कळ्ळें. आनी हें सगळें आमी करून दाखयलें. हो पुरुशार्थ आमगेलो. पूण अजाप म्हणटा तें की स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या नंतर अचकीत कल्पना सुद्दां नेहरून म्हळें, नेहरू कितें सगळे लोक आपणाक जाय म्हणटात, म्हाका हें जाय, भाशा जाय, म्हाका राज जाय, हे म्हणटात आमकां नाका, आमकां नाका. अजीब गोवा केलो म्हणून. आनी गोंय महाराष्ट्रान घालपाक जाता. हां, ह्याच मुद्द्याक धरून हांव सांगता, नेहरूचें नांव आयलें म्हणून सांगता. आनी हालीं ताजेर जालें. हालीं गोंयच्या कांय 1-2 प्रमुख व्यक्तींनी नेहरूक दोश दिलो गोंयच्या लिबरेशना खातीर, वेळ काडलो म्हणून. आनी त्या उपरांत आनी एक आसा आमचो इथे इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागाजाचो अध्यक्ष जाल्लो, तो सांगता नेहरून भारताचे 3 कुडके केले म्हणून. हांव म्हणटा सभाग्यानो, इतिहास वाचात. तुमकां वर्तमानपत्र वाचूंक येना, तुमी इतिहास वाचूना आनी तुमी नेहरू. म्हाका सांग, नेहरूचेर कित्याक तुमी हें करता? नेहरू वॉज फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पयलो. आनी नेहरू हो बेश्टो प्रायम मिनिस्टर जावना हें करून, नाटकां करून. त्या खातीर ताणें आयुश्य दिवन, जेल, हें तें लढाय करून ताका प्रायम मिनिस्टर पद मेळ्ळां. लोकांनी दिलां, पक्षान सुद्दां लोकांनी दिलां, की आनी कोणूच नाका आशिल्लो लोकांक. ह्या मनशाक तुमी नांव दवरतात. हिंदुस्तानचे 3 कुडके केले, हिंदुस्तानचे खरें 2च कुडके जाल्ले. पण जो दोश ताणी आतां नेहरूक दिलो की वेळ काडलो, 14 वर्सां काडली म्हणून, त्या दोशा कडेन स्वातंत्र्य सैनीक म्हण तुमी एग्री नात? ना, 14 वर्सां काडली. हाका नेहरून वेळ काडलो. पूण नेहरून वेळ काडलो हाचो अर्थ तो वेळ काडलो ताचे फाटल्यान अनेक कारणां आशिल्लीं. तुमी एकटे नेहरूक दोश दिवपाक शकना म्हणटा? ना, दिवंक शकनात. कारण कितें आहा की जगाची परिस्थिती, मागीर हेवटच्यान हे अमेरिकन गट, रशियन गट, ही सगळी झगडीं, ह्या सगळ्या झगड्यात एक भारतान एक हांगा सैन्य बी धाडून, जे 1961 धाडला ते पयलीं धाडून तुम्ही म्हणटात तेन्नाचें वास्तव समजून घेनासतना, इतिहास समजून घेनासतना टिका करप हें अत्यंत चुकीचें. टिका न्ही, सामकी मूर्खपणाची टिका ती. म्हाका एक गजाल सांगात, फायनल, म्हजो वेळ सोंपता. आज तुमी सत्याग्रह करतात. तुमची एक गोंयच्या ह्या पुनरुत्थाना खातीर एक सल्लो कितें करचें? तो सल्लो म्हणजे पळय, कवी म्हणटा तो सर्वश्रेश्ठ. आनी वाल्मिकीन रामायण बरयलें जावं सांगलें तें तशें घडलें अशें लोक मानपाक लागले. घडलें अशें. आज जर सांगत राम जावनाशिल्लो म्हणून लोक तुका मारपा येतात. कळ्ळें? म्हूण कवी कितलो श्रेश्ठ आसता पळय. आमचे कवी बाकीबाब बोरकार, मुद्दाम ते हांवें पुस्तक काडलां कवितांचें. दामोदर अच्युतकार, स्मरुणी गोमंत देवी ही कविता जी आहा ती अजरामर कविता, मराठी कविता ती. आमचो शणै गोबाबाचें गोड म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय. म्हाका जाय विकास जाल्लो जाय. विकास जाल्लो नाका. लोक म्हणटात आमकां विकास जाल्लो नाका न्ही, पूण हें मूळ जें आसा तें गोंयचें आसपाक जाय. हें मूळ कशें हाडचें? निराशावाद ना, पूण म्हाकाय सांगू, ह्या एजीचेर म्हाका 90 वर्सां जाल्लीं आसात ऑलरेडी. ताजे पयलीं हांव कळ्ळें, पयर आमचो हें जालो न्ही, सत्कार जालो, बरोबर कळ्ळें. पूण दिसता वता आसतना की गोंय निमाणें एकटो कोण तरी गुडगेन वयर सरलो म्हणून बाकीबाबाची कविता आहा. उलो मारलो म्हणून तरणाटे येवचे नात. एकटो कोण तयार जाता आनी झुपकून तो येता, जसो पुंडलीक आयलो असो, शिवराज आयलो असो, कळ्ळें. तो ताका आमी रावतात. ती पोटिडक जाय. पोटिडक समाजाक जेन्ना जाता तेन्ना स्वातंत्र्य संग्राम जाता. फायनल एक सल्लो कितें ह्या गोंयच्या पुनरुत्थाना खातीर? आज एक सल्लो कितें? एक सादें उदाहरण दिता.
श्रीलंका जी आसा ती 1948 स्वतंत्र जाली आनी ती स्वतंत्र जाले नंतर अशा लोकांक ती कांय स्वातंत्र्य लढो बी जावना अशे लोकांक हाता पडले आनी ते ब्रिटीश कॉलोनियल पळय जे आशिल्ले तेच चलयत रावले. उपरांत भांडार नायके म्हणून एक मनीस आयलो ताणें तें सगळें बदललें. ताणें सांगलें ना आमी ब्रिटिशाची कॉलोनी हें डॉमिनियन स्टेट म्हणून रावचे ना, रिपब्लीक केलें. श्रीलंकेचें सिलोन पळय जें केल्लें विकृत नांव तें ताणें श्रीलंका केलें आनी श्रीलंकेच्या मूळ सांस्कृतीक अनुबंधा कडेन तो गेलो आनी तशें घडलें. तें तें गोंयांत आज गोंयांत जावपाची गरज आसा. हांव म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता नागेश बाब आनी गुरुनाथ बाबान जें सांगलां तें आमकां खबर ना अशें न्ही, पण आमी अजून पर्यंत पचोवपाची आमची मॅच्युरिटी तयार जाली ना. पण आज ताणें सांगलें 90 भितर तांकां सत्याग्रह करचो असो दिसता. म्हाका दिसता ही आमच्या सगळ्यां खातीर शर्मेची गजाल. सो शिकून कळना, सांगून कळना जाल्यार लजेन तरी आमकां कळचें आनी हे मुद्दे घेवन आमी खंय तरी मुखार वचचें. इतलेंच मागता सगळ्यां कडेन आनी थांबता. दोगूय जाणां खातीर तुमी खूब दिलां आमकां, गोंयाक खूब दिलां आनी आज परत भायर सरतात, परत कितें तरी जावचें म्हण हात जोडून नमस्कार करता आनी थांबता. देव बरें करूं.